दारबांदोडेच्या संजीवनी साखर कारखान्याच्या जागेंत आयआयटी प्रकल्प हाडपाक थळाव्यांचो विरोध आसा। थळाव्यांनी 400 जाणांच्यो सयो घेवन आयआयटी प्रकल्पाक विरोध करपी निवेदन राष्ट्रपती, मुख्यमंत्री तशेंच हेर सरकारी अधिकाऱ्यांक धाडला। सरकारान लोकांचेर अन्याय करचो न्हय अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। दारबांदोडेच्या संजीवनी साखर कारखान्याच्या जागेत आयआयटी प्रकल्प हाडपाचो सरकाराचो विचार आसा, मात त्या वाठारात सध्या लोक रावतात। ह्याच थळाव्यांनी 400 जाणांच्यो सयो घेवन आयआयटी प्रकल्पाक विरोध करपी निवेदन राष्ट्रपती, मुख्यमंत्री तशेंच हेर सरकारी अधिकाऱ्यांक धाडला। सरकारान लोकांचेर अन्याय करचो न्हय अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। दुसरे वटेन ज्या भाटकारांक नोटीस धाडल्या त्या भाटकारांनी लोकांक तेंको दिला। तांणी आयआयटी प्रकल्पा खातीर जमीन दिवपाक न्हयकार दिला। ही झाडां आमचे जाणटे पर्यंत पुर्तुगेज सरकारा पर्यंत हांगासर करून येयल्या आनी ती झाडां आमी पुंजयता। काजू आसा, आंबे, पणस आनी माड थोडे थोडे, पण आनी हांगासर आमी करून हें करता। आनी आमी आयकलां आतां हांगासर कितें तरी मोठो कसलो तरी प्रकल्प येवपाचो आसा, कसलो तो आजू आमी नकळो, पण तो येवचो न्हू आनी आमच्या ताब्याक घाल ती झाडां आनी कितें आसा तें उडयचें न्हू अशें आमी मागता। हांगासर आमी रावतात इतली वर्सां जालीं, आमचो जाणटे आजे पणजे सगळे सोंपले, इतली वर्सां ही जागा करून कितें खाता आमी हांगा। आनी आतां हो दुसरो कोण तयार जाता कंपनी म्हणून, आनी आमचे भुरगे बाळ घेवन आमी खंय वचपाचें? गोरवां वासरां आमचीं आहा, जागो ना आनी कोण येवचो न्हू हांगा। तर तुमकां कांय नाका हांगा बांदलेलें? नाका, आमकां आमची जागा ही आमकांच जाय। सायन घेवन सगळें हें करून रिपोर्ट करून दिल्लो आहा, आमकां नाका हें आमचे कडेन हें जमपाय ना, कित्याक आमी इतले वर्सां हांगासर आसात। आतां जवळ 200 वर्सां जायची आमकां। पुर्वजा पासून तुमी आजे पयलीं सोंपले, बापूय सोंपलो, आजू सोंपलो, सगळे सोंपले। कित्याक आयज पासून आमी आयज पासून आजून आसा आनी हे जमनीचे आमी हेजेच जगतात। हे जमनीर हेजेच जगता, तुम्ही रोयता बीन? कित्याक करून खाता आमी हांगासर आनी हेच जमनी जगता। आजून पासून आमी कितें केलें ना आनी आमकां हेजे फुडें आनी आमकां काय तुमी खंय व्हर घालता आनी तुमी कितें करतले? आनी आमकां हे प्रोजेक्ट नाका। कित्याक नाका? भुरगे भरल्या कडेन आमचे कितें घेतले? ते खंय व्हर करतले आनी कितें खातले? सो हांगा अशें आयकल्लें की हांगा 2 भाटकारांक कितें नोटीस येयल्ले म्हणून। नोटीस येयल्ले म्हणटा तेवूय आमचे बराबर आहा, तिणी काय सांगून तेंकां काय दिवना। तेंच्यांनी तुमकां सपोर्ट केला? आमकां सपोर्ट केल्लो आहा। संजीवनी कारखान्याच्या जागेर आयआयटी जाता म्हणून सध्या बोवाळ जाल्लो आसा आनी स्थानिक लोकांनी 400 सायनी घेवन राष्ट्रपती तशेंच बाकीच्या अधिकाऱ्यांक धाडलेले आसा। आज जेन्ना गांवांत भेट दिली तेन्ना गांवाच्या खूब ज्येश्ठ नागरिकांनी ह्या आयआयटी प्रकल्पाक विरोध दर्शविल्लो आसा। तशेंच हांगा ह्या भागांत जंगल आशिल्ले कारणान मोर, गोवे, बिबटे तशेंच बाकीची जनावरां मोठ्या प्रमाणांत आसा। सो ताका लागून हांगा प्रकल्पा येवजी गोवोरमेंटान ह्या स्थानीक लोकांक तो विचार पयलीं करचो अशी मागणी स्थानीक लोकांनी केल्ली आसा। दुसरें म्हटल्यार ज्या 2 भाटकारांक गोवोरमेंटान ज्यो नोटीस धाडलेल्यो त्या भाटकारांनी बीन थंय ह्या लोकांक पाठिंबो दिल्लो आसा आनी तेंच्यांनी सरकाराक जमीन दिवपाक नकार दिल्लो आसा अशें ग्रामस्थांचें म्हणणें आसा। हो आमच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी।